कसो गेलो आसूं सोड गेलो तो गेलो जाणून कितें करतले आतां तू कोण? हांव बार्रकार आनी हे तेज्या म्हयन्याच्या सोऱ्याचे बील कसलो गांडू मनीस मरणा गेला कोणाल्या आणि भीक मागता. ए भीक मागना माझ्या हक्काचे पैसे मागता. अरे हो महिना झोपला तरी खंय तुझा बापे उरला तरी खंय. हॅलो आता कोण रे हांव जाणार आहे तू पण मला कोण तो हांव एडवोकेट खोटारडे या गणसू गडेकरान माझेकडे वील बरयल्ली तीच सांगू येला तुमका कोड घालून अधोगात यो यो बस बस. खुर्ची अरे खुर्ची कित्याक आमची नोंदीर बस. नोंदी बाबा काकाली खुर्ची ना मातशी आमकां खुर्ची बिर्ची सगळी जाता. बरी सॉफ्ट आसा आत गरजेच्या नावार केल्ले आसा तेजे नाव जावन आसा नोंदी गाडेकार आमी जाणा. गलत जॉब हांगा सविता हडपकर म्हणून बरयला नोनी जाम दिसता. सविता कोण रे आता खबर ना म्हाका. हाव ते सविता डॉली तू तू ओळखत आहे का अरे हे माझ्या आयटम या जोडे केन्ना केले तुवें. होळीचो असलो दीस तुझ्या बापायन दिल्लो भांग एक जाले आमचे अंग मागीर जाले आमचे टिंग डॉंग डिंग डॉंग आणि आयज येयले हांव तुमची पुंगी वाजोवपाक पिंग पॉंग पिंग पॉंग. मेल्लो जाणटेलो. ए भाऊ रिस्पेक्ट रे. अरे रिस्पेक्ट घालायचा. अरे हे कितें केलें रे तुवें कोणा घातलो रस्त्यार हाडलो आमकां. गेट आउट. बाप आयलो आनी पुतालो जॉईंट अकाउंट आसलो खंय. ई राव 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 हे सांगपाचें उरलें जे गोणसून तुकाच सांग म्हटलेलें घरातल्या लोकांक 20 लाख कॅश आनी दुकानाचे प्रॉपर्टीचे पेपर आहा जे नोनीच्या नावार आहा. आतां नोनी जाय जाल्यार सायन करून ते कोणाच्या नावार करूं येता. अरे ना ना तो कितें अशें करतलो आमचो नोनी भावनेन भावान सुद्दां अशें केन्ना करचो ना न्हू नोनी. नोनी खंय गेलो. भाऊ पावलो. अरे तुमचो नोनी ते भावनेत पावलो हो बोय. यौवन तेरा सावन भरा भीग गया दिल ये मेरा. तूने बरसात कराई क्या? माझे दुकानू खाव भाव उठला. अरे माझ्या सोऱ्या पैसे. पहिली माव मागीर घोव आणि आता पूत माझ्या नशिबारूच कावळो आगलो रे देवा. बाबी तू यो गे माझ्या कडेन यो म्हटल्यार माझ्या कडेन भितर यो गे भितर व्हरता तुका.